ही आज एक ल्हानशे प्रेस कॉन्फरन्स इतल्या खातीर की सद्याक SIR चालू आसा ही गोंयकारांक खबर आसा आनी SIRाचे बद्दल आमी परत परत उलयत आयिल्ले आसा हांगा. आतां जी स्टेज चलता ती व्हेरिफिकेशन स्टेज. व्हेरिफिकेशन म्हणल्यार जे कोण अनमॅप्ड उरल्या, आतां दोन कॅटेगरी हांवें सांगला. एक म्हणटा ती एबसेंट, डिलीटेड आनी ते सगळे त्या कॅटेगरीन डिलीट जाला, वोटरूच डिलीट जाला. सो दॅट इज अ सेपरेट कॅटेगरी. आतां आमी उलयता ते सद्याक अनमॅप्ड. अनमॅप्ड म्हणल्यार SIR 2002 बरोबर लिंक मेळना वोटराचें आनी तो प्रोसेस चालू आसा. कांय लोकांक ज्यो नोटीसी आयल्या आनी तांकां टायम दिल्लो आसा ते EROन, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, त्या टायम दिल्ल्यान त्या मनशाक वयचें पडटा थंय आनी आपलें कितें तरी डॉक्युमेंट दाखोवचें पडटा. आतां कांय डिफिकल्टीज सांगता लोक, म्हणून म्हाका हें परत सांगचें पडटा. SIR म्हणटा तो आतां बाय मोरलेस कळून आयला की इट इज अ फार्स. डेलिबरेट इंटेन्शनल लोकांक ह्या रोलांतल्यान भायर काडपाचें एक कॉन्स्पिरसी म्हणपाक हरकत ना. परत सांगता, इट इज टर्निंग आउट टू बी अ कॉन्स्पिरसी टू रिमूव यू. आनी कित्याक लागून म्हणटा हांव, प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज वाडयत आसा ते. अशी इलेक्शन कमिशनां आमी पळयल्या हू वर व्हेरी प्रोएक्टीव टू एनरोल वोटर्स. कोणच उरूंक जायना, बिकॉज दीस इज अ कॉन्स्टिट्युशनल रायट गिवन टू एवरी वोटर which is equal to the richest man of India. The poorest person and the richest man, तांकां हो सेम रायट दिल्लो आसा. हो रायट काडून उडोवपाचो प्रयत्न जाता. कित्याक कांय उदाहरणां जी आतां सांगता हांव. ERO कडेन गेल्या उपरांत पयले सुवातेर तुमकां तो टायम काडून वयचो पडटा. इफ यू आर अ डेली वेजीस वर्कर, तुजी त्या दिसाची डेली वेज गेली. मागीर प्रॅक्टिकल जे डिफिकल्टीज येता म्हणटा ते दोज हू आर ओल्ड, जे जाणटे आसा सामके, म्हणजे तेंचे कडेन कांय करपाक जायना. How you are going to deal with them? There is no clarification about such cases. Third म्हणटा ते, हांव सपोज एन्युमरेशन फॉर्म भरपाक आसलो, जेन्ना तो म्हाका टायम दिल्लो एन्युमरेशन फॉर्म भरपाक 30 days आनी प्लस एडिशनल 1 week, त्या दिसा भितर हांव गोंयांत आसलो, हांवें भरलें आनी हांव म्हाज्या कामाक गेलो. जर तो हांव गेलो घालपाक गेलो, आय एम नॉट हियर. आतां तुमी म्हणटा आय एम इन अनमॅप्ड कॅटेगरी. हांव कसो ERO बरोबर मुखार वचून आन्सर करूं कितें तो मागता तें? इज इट प्रॅक्टिकल फॉर मी? हांव म्हजें सगळें सोडून म्हजी तिकेट काडून ह्या कामाक हांगा येवंक परतो? इज इट पॉसिबल म्हाका लीव मेळटली? सो वॉट इज डन अबाउट देम? आयच्या ह्या इलेक्ट्रॉनीक एजीन व्हिडिओ फॅसिलिटी कित्याक दिवपाक जायना असल्या लोकांक डायरेक्ट, की दे कॅन अपियर बिफोर द पर्सन, द ऑफिसर, देन सॉर्ट इट आउट. आनीक एक सांगलें की स्पॉट डिसिजन दितले म्हणून. ECIच्या CEOनी सांगलें की जेन्ना एक मनीस आन्सर करतलो नोटीस, तेन्नाच स्पॉट डिसिजन जातलें की यू आर अ मॅप्ड वोटर नाव. आतां कळटा की जे लोक गेल्या ऑलरेडी ते म्हणटा की आमी डिसिजन मागीर दितले. सो ERO डिसिजन दिना, ऑन द स्पॉट डिसिजन दिना. सो कोणाक विचारूंक रावला ERO? पॉलिटिकल पार्टींचे इन्स्ट्रक्शन घेवपाक रावला ERO? हो डावट येता. हाजेर क्लॅरिफिकेशनाची गरज आसा. ह्यो ज्यो लॉजिकल डिस्क्रिपन्सीज म्हणून मदेंच कितें तरी एक एडॉक भायर सरले, सगळें जाल्या उपरांत. पयलीं कांयच सांगूंक ना वोटरांक. लॉजिकल डिस्क्रिपन्सीज म्हणल्यार आतां ते बर्थ सर्टिफिकेट मागपाक लागल्या. सुरवात जी जाल्ली, हे ते फॉर्म, ह्या फॉर्माच्या फाटल्यान हांगा सगळे डॉक्युमेंटाचे लिस्ट दिल्लें आसा. दीस आय हॅव टोल्ड यू ऑल बिफोर. परत सांगलां. हांगा टोटल 13 डॉक्युमेंट, 13वो सोडून द्या, 12 डॉक्युमेंट जे आसा तितून भितर इट इज एन ऑप्शन. खंयचोय हो डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करूंक शकता. हे आमचे फॉर्म न्ही, हे ECIचे फॉर्म, एन्युमरेशन फॉर्म. आनी हेजे प्रमाणे आज ते चलना अशें म्हणटा लोक. ते खंय इन्सिस्ट करता बर्थ सर्टिफिकेट, थोडे खंय ERO म्हणटा पासपोर्टच दाखय. दिस इज समथींग रिडिक्युलस. कित्याक पासपोर्ट दाखोवं आनी हो दुसरो म्हजे कडेन डॉक्युमेंट आसा तो कित्याक वॅलीड ना? हे ECIन सांगपाची गरज आसा. तुमी लोकांची सतवणूक करीत आसा ह्या हितून. तुमकां भायर मारपाचें जाल्यार मारा भायर. डायरेक्टली सांगा की आमकां भायर मारपाचें आसा तुमकां. पूण अशें मेरी गो रावंड करून ह्या लोकांक भायर मारपाचे प्रयत्न करिनाका. म्हाका हितून कांय फायदो सो दिसना. थर्ड डिस्ट्रिक्ट जर केलें
म्हाका दिसता आतां ते चिंतता ते भाशेन आनी कांय वर्सां भितर 11 डिस्ट्रिक्ट जावंक शकता गोंयांत, 11 काय 12 तालुका, एवरी तालुका कॅन बी अ डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट करपाक सरकाराक पावर आसा अंडर द लँड रेव्हेन्यू कोड. हाचो अर्थ असो न्ही की कांय स्टडी नासतना, कांय लोकां मुखार डेटा हाडिनासतना, आतां डेटा काय आमचे कडेन काय ना, लोकां कडेन काय ना, आय डोंट नो वॉट डेटा दे हॅव प्रोवायडेड. इतलेंच म्हणटा ते की दीज आर फार फ्लंग तालुकाज आनी केपें वील बी द सेंटर. तुमी म्हाका आतां सांगा, केपें सावन मडगांव येवपाक कितलो टायम लागता? इफ यू सी, आय कूड अंडरस्टँड की बाबा पयस सांग्यार खंय तरी भितर कोणशाक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर नाल्यार काणकोण ते सायडीन खंय तरी कोणशाक जॉग्राफिकली कार्व आउट केला ते इट डजंट सर्व एनीबडी पर्पज. कनेक्टिविटी जर पळयली जाल्यार मडगांव कडेन कनेक्टिविटी सगळे कडेनच्यान आसा. सो कनेक्टिविटी इश्यू जो ताणें रेज केला दॅट इज कंप्लिटली युजलेस असो म्हणपाचो. डिस्ट्रिक्ट केल्या उपरांत तांकां एकूच फायदो आसता सरकाराक की लेयर आफ्टर लेयर ऑफिसर्स न्यू क्रिएट करूंक शकता. की एक कलेक्टर जालो आनी तेज्या अंडर जी जशी मशिनरी आहा ती कितली, अरे तुमचे कडेन आसा तीच मशिनरी चलना, ती डेड मशिनरी जाल्ली आसा. गव्हर्नन्स म्हणटा तें दिसत ना हांगा. आनी आयच्या काळान वेन वी आर इवन टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, की सरकार तुमचे दारी म्हणून तुम्ही व्हडलो कार्यक्रम केलो, म्हयन्याचे म्हयने क्रोर्स ऑफ रुपीज वर स्पेंड, सरकार दारान पावत ना लोकांच्या. सो यूज ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स should have resulted in governance reaching the doorsteps of the people. तर आज एका जाग्यार राहून यू कॅन कंट्रोल द होल थिंग. तुमकां ते कित्याक म्हणून ते आनीक डिस्ट्रिक्ट जाय, कितें करपाक? आनीक एक जिल्हा परिशद जाय मरे तुमकां, आनी एक झेड पंचायत, आनीक 25 सिटां एड केल्ली जाय, सो दॅट यू कंट्रोल द इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ युअर्स, की तुमचे मागीर सगळे कडेन अशें कानाकोपऱ्यान तुमचो कंट्रोल आसतलो. हाकाच लागून ते जिल्हा परिशद जाय. मागीर तुमकां एक RDA मेळटली, रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी सेपरेट. 15 कोटी कितें मेळटा म्हणटा, 15 कोटीक लागून एक डिस्ट्रिक्ट जाय. तुमचे इव्हेंट जर चलता सरकाराचे, एक इव्हेंट 5-5 कोटीक पडटा. सादो सुद्दां असो बेश्टो रस्त्यार कांपालार नाचता तो 5 कोटी 6 कोटीचो. सो अकॉर्डिंग टू मी हे पळय डिसिजन घेतला दॅट इज नॉट एट ऑल हेल्पफूल टू द पीपल. आनी जर तांकां दिसता इट इज हेल्पफूल टू द पीपल, पयली डेटा हाडची मुखार, कितले पॉप्युलेशन, कितले लोकांक हे फायद्याचे पडटले, हाव कनेक्टिविटी वील इम्प्रूव. काणकोण जो लोलया रावता तो तुजो केपें फास्ट पावतलो काय मडगांव फास्ट पावतलो, कितें? सो हे ऑब्वियस. सो आय एम नॉट एट ऑल सबस्क्रायबिंग टू द थर्ड डिस्ट्रिक्ट. ऑन द कॉन्ट्री, इंटरनेट सोल्युशन्स काढून लोकांक सगळ्यो सवलती घरा कडेन मेळपाक जाय. आतांच आमी ECIचेर उलयल्या, आतांच आमी SIRचेर उलयल्या. वी आर मेकिंग द पीपल कम इन क्यू टू प्रूव दॅट दे आर वोटर्स. घरा बसून जे काम जाता, इलेक्ट्रॉनिकली काम जाता, खंयच्याच देशान असलें जायना. आज हे गोंयांत चलता तें. थर्ड डिस्ट्रिक्ट इज कंप्लिटली इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पज. तुमचे कडेन थंय लोकल रिसोर्स आसा. आतां गांवांनी पंचायत आसा, थंय पंचायत आसा, म्युनिसिपालिटीच्या एरियांनी कावन्सिलर्स आसा. हेंचो हेल्प तुमी कित्याक घेना? दोज हू नो द वोटर्स व्हेरी वेल इन द लोकॅलिटीज, कित्याक हें कॉर्डिनेशन तुमी करूंक सोदिना? हो व्हडलो प्रश्न आनीक एक उपस्थित जाता. मागीर आज पर्यंत इवन DUO लेवल, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर जो कलेक्टर आसा, दे आर नॉट कमिंग बिफोर द मिडिया. आनी कसलेच क्वेश्चन, लोकांचे जे दुबाव आसा, लोकांचे जे क्वेश्चन्स आसा, ते मिडिया मार्फत तरी तुमचे कडेन पावतले. यू कॅन व्हेरी वेल क्लॅरिफाय वाय दीस लॅक ऑफ ट्रान्सपरन्सी. टोटल म्हणजे सगळ्या अंधारान चलयला हो एक्सरसाइजच सगळो काळोखान चलयला. सो दॅट इज putting a huge question mark on the authenticity, the validity of this SIR exercise. हळू आता बर्थ सर्टिफिकेट, आणि आत्ताच म्हाका एक BLO सांगतालो, लेटेस्ट इंट्रोडक्शन इज बर्थ सर्टिफिकेट जे मायनर असले तेन्ना 2001 तांचे बर्थ सर्टिफिकेट घेवन दे आर इन्सिस्टिंग ऑन पेरेंट्स मॅरेज सर्टिफिकेट. एका एडल्ट मनशाची पेरेंट्स मॅरेज सर्टिफिकेट मागता ते आता. अशी उदाहरणां मुखार येता. So it is complicating the process. It is unnecessary making the whole process so complex की लोक हितून टिकपाक very difficult आणि भायर पडपाचे चान्सेस चड आसा. So I am again requesting the Election Commission of India
whoever your representative here is, at least at the district level, आता थर्ड डिस्ट्रिक्ट करून पळयता तुम्ही, हांगा आसा तेच डिस्ट्रिक्ट आमकां ट्रान्सपरन्सी दाखयना आनी मागीर कितें जातलें? सो हीच मेसेज दिवपाक आमी तुमकां आपयल्या, very clear that there are too many problems in this exercise of verification of voters. Politicians are putting pressure on, see, they otherwise the same officers work with these politicians, particularly ruling politicians. But election commissionaचे काम करता असताना they have to maintain a neutral identity completely. आता हांव आनीक एक लोकांक तुमच्या क्वेश्चनांतल्यान एक अपील करूंक सोदता, ज्या प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज लोकांनी फेस केल्या आनी दे आर अनेबल टू सॉल्व देम, यू आर फ्री टू कॉन्टॅक्ट अस आनी कितें तरी आमी तितूंतल्यान एक सोल्युशन काडचें पडटलें. आनी द वर्स्ट केस सिनारियो परत सांगता, अशें जर चडूच लोक भायर पडपाक लागले, वी वील हॅव टू टेक दिस अप बिफोर द ज्युडिशरी. कित्याक सुप्रीम कोर्टान एका सायडीन मॅटर चालू आसा म्हणटा, सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग इट्स ओन टायम. जशे इलेक्टोरल बॉन्ड्स आयकून हियरिंग करून सगळें जाल्या उपरांत सुप्रीम कोर्ट डिसायडेड दॅट येस द इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज कंप्लिटली अनकॉन्स्टिट्युशनल, क्रिमिनल, पूण कोणाचेर एक्शन जावंक ना, जे पयशे गोळा केल्ले ते खाले सगळ्यांनी. सो अशें जावपाक जायना की सगळें जाल्या उपरांत लोक भायर पडल्या उपरांत इलेक्शन कमिशन वील से समथींग ना, हें सारकें नसलें, तसलें अशें सारकें नसलें, अशें सारकें आसलें. देट वील नॉट हेल्प एनीबडी. वी एक्सपेक्ट the Supreme Court also to expeditiously hear this matter and give some verdict in this.